पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। संसदेचे शियाळी अधिवेशन 4 डिसेंबर सावन सुरू। कामकाज सुरळीत जावचे हे खातीर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसकेत केले सहकार्याचे आवाहन। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो शिक्षण पद्दतीन वापर जावपाचेर दिलो भर। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या 111व्या पदवीदान सुवाळ्यात केले उलोवप। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यात जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी जातली फाल्यां। मिचंग चक्रीवादळाक लागून तामिळनाडू दर्यादेग वाठारात व्हडा प्रमाणात पावसाची शक्यताय। तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात ऑरेंज अलर्ट जारी। वैशाली रमेश बाबू थाल्ली भारताची 84वी ग्रँड मास्टर। हो भोवमान मेळोवपी वैशाली ही तिसरी भारतीय बायल बुद्धिबळपटू। आता खबरो विस्तारान। संसदेचे शियाळी अधिवेशन सोमार सावन सुरू जाता। ह्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बसका आयोजित केल्ली। ह्या बसकेत सगळ्या राजकीय पक्षांनी शियाळी अधिवेशना मजगती दोनूय सभाघरांतले कामकाज सुरळीत चलोवपाचे आश्वासन दिला। ह्या बसके उपरांत संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सगळ्या पक्षांक ह्या अधिवेशनात सहकार्याचे आवाहन केला। ह्या शियाळी अधिवेशनात वट्ट 19 विधेयकां मांडटले अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले। मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज, 30 लीडर्स had attended। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं। दोनों सदनों में 0 ओवर तो हम ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है। टोटल 19 बिल हमने आइडेंटिफाई किया है। 2 फाइनेंशियल आइटम्स है। टोटल आज के दिन में 21 आइटम्स हमारे कंसिडरेशन में है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग आणि अर्जुन राम मेघवाल, काँग्रेस फुडारी जयराम रमेश, तृणमूल काँग्रेसीचे सुदीप बंडोपाध्याय, बीआरएसचे नामा नारेश्वर राव, सीपीआयएमचे एल्मारम करीम हांणी ह्या बसकेत वांटो घेतलो। 22 डिसेंबर मेरेन चलपी ह्या संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात वट्ट 15 बसका जातल्यो। हे शियाळी अधिवेशन 17व्या लोकसभेचे निमणे पुराय सत्र थारतले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या महाराष्ट्र भोंवडेर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या 111व्या पदवीदान सुवाळ्यात वांटो घेतलो। ह्या वेळार केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे कुलगुरू रमेश भैस हाजीर आशिल्ले। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठान आपल्या स्थापणुकेची 100 वर्सां पुराय केल्यात, तसेच हे वर्ष शतकपूर्ती वर्ष म्हणून मनयल्ले। या पदवीदान सुवाळ्यात 129 संशोधन विद्यार्थ्यांक पदव्यो भेटयल्यो। ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो शिक्षण पद्दतीन वापर जावन भारताक ग्लोबल नॉलेज पावर म्हण नामना मेळोवपाक मजत जावची अशें सांगले। अगर दुरुपयोग करेंगे तो मानवता का नुकसान होगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमारे जीवन को सुगम बना रहा है, लेकिन डीप फेक के लिए इसका उपयोग समाज के लिए खतरा है। इस संदर्भ में नैतिकता से युक्त शिक्षा हमें राह दिखा सकते हैं।
देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय मूल्यों से युक्त एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करके भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में स्थापित करे। मेरा मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना देश की प्रगति में अमूल्य निवेश है। इन 129 पीएचडी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय और इसके 500 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये बड़ी ही संतोष का विषय है कि कुल विद्यार्थियों में लगभग 40% बेटी। फाटली कांय वर्सां भारताच्या अर्थव्यवस्थेन संवसारीक पावड्यार अधिक मान आणि विश्वासार्हता मेळयल्या अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें। नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादस्तीक व्याख्यानमाळेत उपराष्ट्रपती धनखड उलयताले। भारतीय तरणाट्यांनी संवसारीक पावड्यार आपली कुशळटाय आणि कला दाखोवन दिल्या आणि ताचेच फळ म्हण आयज भारताकडेन अधिक मानान पळयतात अशें धनखड हांणी सांगलें। एक दशक पहले भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत चिंताजनक अवस्था में थी। भारत को दुनिया के फ्रेजाइल 5 देशों में माना जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारत, जहां विश्व की 1/6 आबादी रहती है, वो दुनिया पर एक बोझ था। दुनिया के देश चिंतित थे कि भारत फ्रेजाइल 5 से कैसे ऊपर आए। ये मात्र एक दशक पहले की बात है और आज का नतीजा यह है कि हमने यूके को और फ्रांस को पीछे छोड़कर 2022 में एक महारत हासिल किया और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना। 2030 तक भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 3री महाशक्ती बनेगा अर्थव्यवस्था में। मिचोंग ह्या चक्रीवादळाक लागून चेन्नईत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाक लागला। हे चक्रीवादळ तामिळनाडू लागसार स्थिर जाला। बंगाल खाडीत कमी दबावाक लागून तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या। तशेंच ह्या वाठारात ऑरेंज अलर्ट लेगीत जारी केला। तामिळनाडूच्या उत्तर देग वाठारात आणि पुडुचेरीत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान ही शक्यताय उक्तायल्या। तामिळनाडूचे मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी हवामान खात्याच्या ऑरेंज अलर्टाचे फाटभुंयेर आपतकालीन यंत्रणेची नियाळ बसका घेतली। 12 जिल्ह्यातल्या प्रशासन मुखेल्यांची नियाळ बसका घेऊन प्रभावित वाठारांतल्यान नागरिकांक सुरक्षीत जाग्यार स्थलांतरीत करपाची व्यवस्था करपाचे आदेश तांणी दिल्यात। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। देशातल्या 4 राज्यांनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगडात जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीरची मतमेजणी फाल्यां 3 डिसेंबराक जातली। फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर मतमेजणेक सुरवात जातली। मतमेजणे खातीर लागपी पुराय तयारी जाल्ल्याची माहिती वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्या। मतमेजणी केंद्राच्या लागसारच्या वाठारांनी पुराय सुरक्षेची तयारी केल्या। तशेंच ह्या वेळार पुराय प्रक्रियेची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जातली। विनिंग विथ अ ह्यूज मेजॉरिटी, ये पहले भी हमने बताया था, आज भी बता रहे। कल काउंटिंग है। राजस्थान में बहुत बढ़िया जीत हम हासिल कर रहे हैं एंड देयर विल बी ह्यूज मेजॉरिटी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं मार्जिनली होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वी विल विन विथ अ ह्यूज मेजॉरिटी एंड वी विल फॉर्म ए स्ट्रांग गवर्नमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। राज्य में मतगणना स्थल
की तैयारी हो चुकी है और जो काउंटिंग टेबल्स लगनी है करीब 2538 काउंटिंग टेबल लगी हैं। 199 विधानसभा का मतगणना 3 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। काउंटिंग जो के पहले स्ट्रांग रूम जो खोला जाएगा 8 बजे, उसमें कैंडिडेट के समक्ष, उनके एजेंट के समक्ष और ऑब्जर्वर के समक्ष आरओ द्वारा काउंटिंग, ये स्ट्रांग रूम खोलकर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। फिर 8:30 बजे से पहला ईवीएम का जो राउंड वाइज काउंटिंग शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर आयज राजस्थानातल्या अजमेरात जावपी एका कार्यावळीत वांटो घेतले। ताचे पयलीं जयपुरात पावल्या उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना मंत्री ठाकूर हांणी सांगले की राजस्थानात फकत एकच दीस बाकी आसा, ताचे उपरांत राजस्थानातल्या काँग्रेसीच्या लुटीच्या सरकाराकडच्यान लोकांक मुक्ती मेळटली। राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भारत आणि अमेरिकामधी वखदा, सेमीकंडक्टर तसेच महत्वाची खनिजा या क्षेत्रातल्या उद्योगांमधी सहयोग वाढवपाचेर सहमती दिल्या। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री जीना रायमांडो हांच्या उपस्थितीत जाल्ल्या भारत अमेरिका कार्यकारी अधिकारी मंचाच्या नियाळ बसके वेळार दोनूय देशांनी हरित आणि नितळ तसेच महत्वपूर्ण उद्योगांमधी सहयोग वाढवपाचेर चर्चा केली। रायमांडो हांणी सीईओ मंच फुडाऱ्यांच्यो महत्वाच्यो सुचोवण्यो बेगिनात बेगीन लागू करपाचो आग्रह धरलो। ह्या मंचाची फुडली बसका 2024 सुरू जातली। केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी उद्योगांनी सेमीकंडक्टर सप्लाय आणि इनोव्हेशन सहयोग हाचो लाव घेवपाचेर भर दिलो। गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र शिरोडा हांणी आयज त्रिदशक पूर्ती सुवाळो मनयलो। या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले। तसेच सहकार आणि जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार, शिरोडेच्यो सरपंच मुग्धाज शिरोडकार, आयुष मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ कौस्तुभ उपाध्याय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। या कार्यावळीची सुरुवात श्री धन्वंतरी देवाच्या नवीन मूर्तीच्या उद्घाटनान जाली। या कार्यावळीत महाविद्यालयाच्या आदल्या विद्यार्थ्यांचो मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आयुर्वेदाक संवसारभर नामना मेळोवन दिली आणि ताकाच लागून आयज हेर देशांनी लेगीत आयुर्वेदाक व्हड महत्व आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। प्रॅक्टिस करपाची जर संद कोणी दिली असत जाल्यार माननीय मोदीजीन दिली। 21 जून जेन्ना योगा डे इंटरनॅशनल मनयलो आणि त्या खातीर 140 देशांनी जे योगाक रिकॉग्निशन दिले। ताज्या उपरांत जर तुम्ही कोणूय फॉरेन कंट्रीज जर गेले जाल्यार प्रॅक्टिस आपूण आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणून जर सांगले यू कॅन टीच मी योगा काय म्हणटा हो पयलो स्टेटमेंट आसता। ताचे सांगले जे पयलीं जे भायल्या कंट्रीज वताले, म्हणजे खुबशे फ्रेंड्स आसा जे भायल्या कंट्रीज वताले, तांकां थंयसर प्रॅक्टीस करप म्हणजे महाभयंकर कठीण आशिल्ली। कोणूच म्हणजे थंयसले FDA, थंयचे लायसन्सिंग ऑथॉरिटी तांकां प्रॅक्टीस करपाकूय दिवंक नाशिल्ले। तुमी सोडून दियात, आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणल्यार तो डॉक्टरूच न्हू म्हणटाले ते। बट आयच्या घडीक हे इतको बरो मान आमकां माननीय मोदीजीन दिलो आणि ताज्या उपरांत तितून आमी जे म्हणटा आनी एक गजाल खूब व्हडली आयुर्वेदीक डॉक्टरांच्या बाबतीत केली, जी जेन्ना ट्रेडिशनल मेडिसिन्स आज अ रिसर्च जे बी कोणी तर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO ट्रेडिशनल मेडिसिनचे रिसर्च करपाचें सेंटर आमच्या देशात जामनगर हांगासर सुरवात केलें। ही सगळ्यात व्हडली गजाल माननीय मोदीजीन केल्ली आसा। म्हणून सांगलें हांवें की माननीय मोदीजीन पळयता आसतना खूप मायन्यूटली आयुर्वेदा कडेन पळयलां। दिल्लीचें आयुष हॉस्पिटल आज जर तुम्ही चुकून कोणी जर पावले आसत जाल्यार तुम्ही पळयतले की ताका एक म्हणजे एम्साच्या बरोबर जशे ॲलोपॅथीक एम्स आसा त्याच धर्तीचे आयुर्वेदीक एम्स हॉस्पिटल आज दिल्लीन सुरवात केला।
आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अध्यक्ष आणि आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या फुडल्या वाटचाली खातीर सगळ्यांच्या सहकार्याचे आवाहन केले. गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र हेका 30 वर्सां पुराय जाता. गोंयच्या अख्ख्या शैक्षणिक प्रवासा भितर जर आमी विचार करत जाल्यार वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशन्स उबी रावली, पण आयुर्वेदाचे पयले इन्स्टिट्यूशन जर खंयचे आसत जाल्यार हे हांगासरले जे आसा गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय जे आसा हे गोंयचे आयुर्वेदाचे पयले इन्स्टिट्यूशन. आणि आमी जर विचार करत जाल्यार की गोंयच्या सगळ्या आयुर्वेद फिल्डा भितर सगळ्यांची एका अर्थान आवय अशें ताका आमी म्हणू शकता अशा पद्दतीचे आयुर्वेदिक महाविद्यालय कॉलेज आसा. आज पर्यंत साधारणपणान 1000च्या वयर स्टुडंट्स ह्या कॉलेजींतल्यान पास आउट जावन गेले. आमी आतां जी डॉक्युमेंटरी पळयली त्या डॉक्युमेंटरी भितर सगळ्यांनी लक्षात घेतला आसतलें की शुन्यातल्यान सुरवात जाली. कोणी तरी दोतोर बकलेन स्वप्न पळयलें आणि ते स्वप्न पुराय जाता जाता त्या वाटचाली भितर सगळ्यांनी आपलो जाता तितलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलें, आदार दिलो, सहकार्य दिलें आणि तातूंतल्यान हे व्हडलें स्वप्न जें आसा तें पुराय जालें. पूण हे करता आसतनाची वाटचाल जी त्रास आशिल्ले ते सगळ्यांनीच पळयल्ले आसात. पूण तरी सुद्धा जी एक मोख दोळ्या मुखार आशिल्ली की हे सगळें कंप्लीट जावपाक जाय, पुराय जावपाक जाय, सत्यान येवपाक जाय, ते अशा पद्दतीन सत्यान आयिल्लें आसा. इंग्लिशीन म्हणटात की लायफ बिगिन्स एट 30. 30व्या वर्सा मनीस सेटल जाता, आयुष्य तेजें सुरू जाता अशें म्हणटात. आणि म्हणून विचार जर करत जाल्यार कॉलेजीची आयज 30 वर्सां पुराय जाल्ली आसात आणि फुडली वाटचाल जी आसा ती कॉलेजीची ही सगळ्यांच्या सपोर्टांतल्यान आनी आदारांतल्यान आज पर्यंत जालें तेजे परस सुद्दां आनीकूय व्हडली जावची अशी सगळ्यांचीच इच्छा आसा. आणि हे जर पुराय जातलें जाल्यार त्याच खातीर सगळ्यांचे सुद्दां तेजे खातीर सहकार्य जाय. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी गोवा सरस प्रदर्शनाचे म्हापशेच्या बोडगेश्वर खेळा मैदानाचेर उक्तावण केले. ह्या वेळार उपसभापती जोशुआ डिसोजा हाजीर आशिल्ले. गोवा सरस बाजार 11 जानेवारी मेरेन चलतलो. ह्या बाजारात 200 स्टॉल्स आसात. तातूंतले 140 स्टॉल्स गोंयांतल्या आपमजत गटां खातीर आसात, जाल्यार उरिल्ले स्टॉल्स हेर राज्यांतल्यान आयिल्ल्या हस्तकला कारागिरां खातीर दवरल्यात. गोंय सरकार सदांच महिला शक्तीचो मान सन्मान करीत आयला. महिला सक्षमीकरणा खातीर सदांच विशेष उपक्रम चालीक लावन प्रामाणीक यत्न केल्यात. हाचोच भाग म्हूण हो सरस बाजार जाता अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार सांगले. बोडगेश्वराच्या पवित्र अशा सांदिंद्यात आज आमी हे प्रदर्शन आज घडोवन हाडिल्लें आसा. म्हाका दिसता हे जर आज यशस्वी जर जालें, हो प्रयोग जर आमचो जर बरो जर यशस्वी जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली हे सारस जो आसा तो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. कारण गोंय सरकार जेन्ना विचार करता आसतनाच विकसीत भागूच आमकां फुडें विकसीत करपाक जाय अशातले न्हय, तर अविकसीत भाग जे आसात ते सुद्दां आमच्या जगाच्या नकाशाचेर येवचे, जाणे करून आमचे चिमुकले राज्य भितर वेगळे वेगळे जी संस्कृती जी आसात त्या संस्कृतीचो आयाम आणि त्याचो प्रसार सुद्धा जावचो ह्याच दृष्टिकोनांतल्यान ही संकल्पना आज आमी मांडिल्ली आसा. हे फक्त प्रदर्शनूच न्ही तर कलाकारां खातीर एक योग्य तरेचे उत्तम असे व्यासपीठ जावन आसा. आपले कलेच्या माध्यमांतल्यान हे एक कलाकाराक आणि ह्या येणारे जे आमचे विक्रेते जे आसात किंवा गिरायक जे आसात तांकां सुद्दां अशे तरेचे मनोरंजन जावचें ह्या दृष्टिकोनांतल्यान सुद्दां आमी आज काम पळयतात, आमी आज कार्य करतात. It is a very good decision by the Department of RDA to have this event decentralized from Panjim so that we can achieve maximum footfall and maximum exposure. I urge the Honorable Minister, his entire team, the entire Department of RDA to continue this event. Continue this event not only because it is happening in Mapsa, but प्रत्येक महिलांक, प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक, प्रत्येक मनीस जो आपल्या घरान वस्तू तयारी करता विकपा खातीर नाय आपल्या घर चलोवपा खातीर तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवचे. एक प्लॅटफॉर्माचेर दे आर एबल टू शोकेस जे आपूण तयार करता ते लोकां फुड्यान व्हरून दाखोवपा खातीर एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव.
विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी अयोध्येत वचून प्रभू रामाचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी अयोध्येत चालू आशिल्ल्या बांदकामाची पळोवणी केली. उपरांत तांणी प्रभू रामाच्या आरती कार्यावळीत लेगीत वांटो घेतलो. गाझात काल सप्तकभर चलपी संघर्ष विराम सोंपल्या उपरांत इस्रायलाच्या झुजारी विमानान रफाह आणि दक्षिणी गाझा वाठारात फारपेट सुरू केली. इस्रायलाच्या हल्ल्यात 178 जणांक मरण आयला आणि 500 परस चड लोक जखमी जाल्यात, जाल्यार 5 अपघातांच्या मरणाची खबर मेळ्ळ्या. इस्रायल आणि हमासान एकमेकांचेर संघर्ष विराम मोडपाचो आरोप केला, जाल्यार अमेरिकेन सांगला की हमासाक लागून हो संघर्ष विराम सोंपला. दुबयत जाल्ल्या जलवायू संमेलना मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इटलीच्यो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांची भेट घेतली. ह्या वेळार जॉर्जिया मेलोनी हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर सेल्फी काढून ती सामाजिक संकेतथळाचेर शेअर केली. ह्या सेल्फीक तांणी गुड फ्रेंड्स एट कॉप 28 असो मथाळो दिलो. ह्या सेल्फी बरोबर मेलोनी हांणी #मेलोडी वापरून हो सेल्फी संकेतथळाचेर शेअर केला. तांचो हो पोस्ट बरोच व्हायरल जाला. ह्या पोस्टाक सुमार 17.2 अब्ज इतले व्ह्यूज मेळ्ळ्यात. तशेंच 2,40,000 लायक्स मेळ्ळ्यात, जाल्यार 45,000 परस चड लोकांनी हाका रिपोस्ट केला. केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांची माहिती लोकांमेरेन पावोवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या विकसित भारत यात्रा काल दिवचलेच्या मुळगांवां पावली. केळबाय देवस्थान सभाघरात आयोजित कार्यावळीत राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मुळगांवचे सरपंच तृप्ती गाड आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी थळाव्यांचो भोवमान जालो. कार्यावळी उपरांत उलयतना खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उदरगत भारत ह्या मोखीची तुस्त केली. तशेंच केंद्र सरकाराच्यो योजण्यो देशांतल्या निमण्या नागरिकांमेरेन पावल्यारूच भारत उदरगत करूंक शकता अशें तांणी सांगले. ग्रामपंचायती कार्यक्रमाचे आयोजन करतात आणि त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळे ऑफिसर्स वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे असतात आणि सरकाराच्या स्किमीचो मेन उद्देश किंवा लोकांक मेळून दिवपाक लागून जी स्कीम आसा म्हणजे सगळ्यांची माहिती खंय दिली येता, फॉर्माय भरली गेली वयतात आणि खास करून प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना या योजनेच्या हातुंतली माहिती आनी फॉर्म भरपाची हें जें आसा ती हांगासर आसा. वेगवेगळे आयुष्यमान भारताच्या अंतर्गत हांगा डॉक्टर्स असतात ते एखाद्याक चॅक करपाक जाय प्रेशराचो, डायबिटीज आसा ती चॅक करपाची व्यवस्था आणि आयुष्यमान कार्ड जें आसा तेची फॉर्मॅलिटी हे हांगा केले गेले. गोंयच्या सरकाराच्या संदर्भातल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसा तेची माहिती हांगा दिली गेली. दिवचलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी केंद्र सरकाराच्या योजनांचो चडांत चड लाव नागरिकांनी घेवचो असो उलो मारलो. लास्ट 10 वर्सांनी स्किमी सुरू केल्ले हे लोकांपर्यंत पावोवपाचे, लोकांक अवेरनेस करपाचे खंयचे खंयचे स्किमी आसात तांचो कसो फायदो घेवपाचो आणि ह्या यात्रे बरोबर आमचे ऑफिसराय आसले, तांचे नोडल ऑफिसर आसलो, बाकीचे ऑफिसर आसले, ते एक्सप्लेन करताले ते खंयचे स्किमी खंयचे बरे. हे स्किमी घेतल्या बरोबर इतलेच आसा की हे स्किमी आमचे सदांच आसता. अंत्योदय तत्व म्हणजे प्रत्येक घरापर्यंत पावपाक जसो कोणूच ह्या समाजातलो मनीस एकूय वंचीत रावपाक जायना ह्या गोष्टी पासून, म्हणून हे सगळे ही संकल्प यात्रा केल्ली आसा. म्हाजो इतोच रिक्वेस्ट आसा पंचायतीच्या मेंबरांक, सेक्रेटरीक आनी लोकांचे की ह्या स्किमीचो तेंच्यांनी मॅक्सिमम फायदो घेवपाचो. खंयची स्कीम कळना जाल्यार विचारून घेवपाचो आणि ही स्कीम आपल्याक खंयची बेनिफीट जातली त्या मनशान पळोवन ताचो मॅक्सिमम जेन्ना बेनिफीट घेतलो तेन्नाच आमचें धैर्य कितें आसा, आमचे माननीय पंतप्रधान म्हणचे एकच धैर्य आसा, आमचो भारत देश आसा 2047 जगातलो पयलो देश असो जावंक. मजगती केंद्र सरकाराच्या उज्ज्वला योजनेचो आपल्याक बऱ्या तरेन लाव जाल्ल्याचे थळावो संजय नाईक हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगले. भारताचो फामाद बुद्धीबळपटू आर प्रज्ञानंद हांची भयण वैशाली रमेश बाबू ही भारताची 84वी ग्रँड मास्टर जाल्या.
स्पेन हांगा आयोजित जाल्ल्या एलो ब्रिगेड उक्त्या सर्तीत वैशालीन 2500 गूण मेळोवन तुर्कीच्या प्रतिस्पर्ध्याक हारयले. हो भोवमान मेळोवपी वैशाली ही तिसरी भारतीय बायल बुद्धिबळपटू थारल्या. हाचे पयलीं कोनेरू हम्पी आनी हरिका द्रोणावल्ली हांणी ग्रँडमास्टर हो भोवमान मेळयल्लो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेचे शियाळी अधिवेशन 4 डिसेंबर सावन सुरू. कामकाज सुरळीत जावचे हे खातीर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसकेत केले सहकार्याचे आवाहन. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो शिक्षण पद्दतीन वापर जावपाचेर दिलो भर. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या 111व्या पदवीदान सुवाळ्यात केले उलोवप. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यात जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेची फाल्यां जाता मतमेजणी. मिचोंग चक्रीवादळाक लागून तामिळनाडू दर्यादेग वाठारात व्हडा प्रमाणात पावसाची शक्यता. तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात ऑरेंज अलर्ट जारी. वैशाली रमेश बाबू ही भारताची 84वी ग्रँडमास्टर. हो भोवमान मेळोवपी वैशाली ही तिसरी भारतीय बायल बुद्धिबळपटू. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.